राजमहलान तू दशरथ रायो चिंतेन बसला, तोंड बावन गेल्या. तेन्ना तागेले राजगुरू वशिष्ठ मुनी थंय येतायचे. तांकां खंयचे राजकार्या खातीर तागेले उलोवचें म्हूण आयिल्ले उरतायचे. तांकां राया पळोवन कसलो अशें बसला हो, कसलो चप्र म्हणून ताका तागेले गोताय. तांकां पळोवच्या खातीर दशरथ राय उठान राबता, पांय पडता आनी माती सकयल घालून राबता. तेन्ना राजगुरू ताका विचारताचे, महाराज कसलें तुका तोंड बावल्या, कसो चिंतस तुका, सांग. तेन्ना दशरथ राय म्हणटा, महात्मान कसो म्हूण सांगचें, म्हगेल्या गोटून मनेचे देवा दयना पट्टोस म्हाका जाल्यार संतानच ना. मुखारी म्हगेले पितृ लोकांक म्हाका तरपण दिताले कोणी नाच. आनी आमगेले वंशांत तशें आसा की म्हळ्यार बापाय वय जावच्या कची तागेले पुताक राज्यकारभार तागेले हातांत दिवंक न्हू, तो तागेले बायली घेवन वानप्रस्थ घेवच्याक रान्ना वता. वानप्रस्थाक जाल्यार म्हगेले नशिबान देवान ते योग बरयले ना असो दिसता म्हूण गे न्हू हांव तेच चिंतेंत आसा मागीर रावता सांगून. तेन्ना वशिश्ठ मुनी अशी अंतर्मनांत विचार करतात आनी कसकी एक तांकां तें दिसता अलौकीक शक्ती. त्यांनी राजाक म्हणटाची, महाराजा तू एक काम कर, तू पुत्रकामेष्टी म्हणले एक याग कर, त्याच्यान तुका संतान प्राप्ती जातली. जाल्यार पुत्रकामेष्टी म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार तुगेले तुका म्हाका चेडूं जावं म्हगेले खातीर म्हळ्यार ही एक तुगेले जी आश आसा ती तू त्याग करका आनी खाली एक जिवात्माक तू बाप जावका इतलेच. आनी ते जिवात्माक मुखार हे लोकांचे उद्धार करता तसो कसले एक तरी तागेले उरतले म्हणून एक जिवात्मा बी तुगेले प्रतीक्षा करता आसा कितकी तू बापाय जावका म्हणून सांगून मुखार कसो आसा ते कालगतीन तू ह्या कोणाक कळना. तू जर तुगेले पुत्र काम म्हणले जर सोडशीत तेन्ना तुका चेडूं जातलें म्हणून सांगता. तेन्ना दशरथ राय हा म्हणटा पुत्रकामेष्टी याग करचें म्हणून तयार करतात. ते तयार करता आसतना वशिश्ठ मुनीक विचारता दशरथ राय, आमी केन्ना करया सुरू याग. तेन्ना वशिश्ठ मुनी म्हणटाची, ताका हांव न्हय ऋष्यशृंग म्हणले एक मुनी आसा ताका तूं आपण हाडका. तो ते यज्ञाचो अध्वरी म्हणटा ताका, म्हळ्यार ताजे मुख्यस्त तो तागेले हातान ते काम जावचें मेन भटमा म्हणटा पळय आमी तशी. तेन्ना हो हो म्हणटा अडना हा म्हगेले मंत्रीक आनी पेटयता म्हणटा. तेन्ना वशिश्ठ मुनी म्हणटाची, न्हय राया ताका तुवें वचका. ते बी कशें वचका तुवें, खाली सादा वस्त्र न्हेसून घे, तुगेले राजवैभव कसलो दाखवतना तूं सादा मनीस सिंपल जावं चमकता. तूं हांगच्यान तागेले आश्रमांत वचका, थंय वचून घे. अगदी तुगेले मनात तुला आज ताका मना पासून सांगता एक याचक कशी वचून घे ना, एकल्याले बागलां वचून घे न्हू, म्हाका भिक्षा दी म्हणून मागता पळय तशी तूं तागेले वचून घे न्हू. मागल्यार तो तुगेले झोळीन तूं चेडूडाल एक जावं म्हूण आशिर्वाद दितलो आनी तुगेले हाका पुत्रकामेष्टी यागाक येतालो तो म्हूण सांगता. हा म्हणटा दशरथ राय अगदी विनयवंत. तो तागेले गुरू आज्ञा घेवन एकलोच चमका जावं वचून घे. ते ऋषिशृंग आश्रम मुनीला आश्रमा वता ते वचून घे. ते मुनी लागीं पांय पडून राबता. तो यो बस उठ म्हणटा आनी थंय उरता 2 दीस तांगे थंय पर्णकुटींत उरगे. तागेले पांय चुचकी तागेले ताणें ताका संजय आशिल्ली दिवचकी जेवणाक आशिल्लें तागेले ताका उदक दिलें ना, ताणें जेवता आसतना कशें ताका वाडलें थंय बशील कडेन अशें तागेले सेवा करता उरता 2 दीस. फुडें तो मुनी विचारता, तूं कसो लागला हांगा म्हणून. तेन्ना हो म्हणटा, आमगेले पुत्रकामेष्टी याग हांव करचें आसा हांव दशरथ रायो, तूं ताका अध्वरी म्हणून घेवन येवका म्हणून सांगता. अडना म्हणटा आनी दशरथ राजा बर्शिक तो वता अयोध्येक वचून थंय ते पुत्रकामेष्टी याग तो करच्याक सुरू कर शिकता. अयोध्येन तूं लोक वटूंक सांग की म्हळ्यार आमगेले रायू ताका चेडूं ना न्हय, चेडूं जावका म्हूण ते आशेन पुत्रकामेष्टी याग करता आसा अशें लोकांक मनांत एक दिसता. जाल्यार खरें तशें उरना. दशरथ राजा तागेले पुत्रकाम म्हणलें एक
हेची ताका आहुती दिवंक न्हू मनांतून आशा ते यज्ञ करता. जाल्यार 3 बायलांक घेवन तो यज्ञा भशेन उरता. यज्ञ बरे रितीन जाता. होम हवन जाता ताची. यज्ञ पुरुश अगदी खूश जाता आनी कडे लास्ट ताचे पूर्णाहुती दिवच्याची एकदम तांतल्यान अग्निदेव प्रकट जाता. त्या हातांत एक अमृत कलश उरता. तो दशरथ राजा म्हणटा, राजा तुगे ह्या यज्ञान आमी खुशी जाल्याची, देवत लोक देवगण तूं लोक खूश जाल्याची. तुका हो प्रसाद म्हणून ह्या तूं पायस दिल्लो आसा. हो पायस तूं तुगे बायलांक दिवंक न्हू, तूं बी ग्रहण कर म्हूण सांगून एक पायसा आयदन ताच्या हातान तो अदृश्य जाता. म्हटलं का भारी खुश जाता. रायान केले यज्ञ देवा समोर पावले म्हणून राया बी खुशी जाता. तशी ऋषी श्रृंग तागेल्या आश्रमाक वता आनी हांनी पळय हांगेले अरमनेक येवन न्हू उरताय. राय घेवच्या कची देवा आनी पांय पडटा, म्हालगड्या पांय पडटा आनी तो पायसू काही कौशल्याक फस्ट थोडो दिता आनी काही इतलो दिता. ती दोगोलक कसं करता की म्हळ्यार तांगेले पायसान तुल्यान कौशल्य अर्ध सुमित्रेक दिता, काही बी तेगेले पायसान तुल्यान अर्ध सुमित्रेक दिता आनी ते ती गोलक तो पायस खाताच. तशी थोड्या दिवसान अशी बातमी येत की म्हळ्यार ती गोलक राण्यो गुरुवारी म्हणून लोकांक खुशी खुशी. अयोध्येन तरी लोकांक इतलो खुश जालें की म्हळ्यार तांगेले घरची बायल चेडूं गुरुवार उरल्यार फर्स्ट टायम कशी जाता तशी तांगेली राणी गुरुवार यो म्हणून आयकून जाता. म्हटल्यार खुशी जाता. खंय प्रत्येक खुशी वैभव, खंय आनंद उत्साह, लोक पद म्हणटाची, गाणी सांगताची, अगदी खुशी ना नगार वाजयता करता खुशी करता. आमकां राजा करता चड जाता म्हणटा अशी 8 म्हयने जाताची. 8 म्हयने जावच्या कशी गुरुवारी जेवण म्हणे करता शास्त्र तशें तांगेले ते बी जाता शास्त्र अगदी घडदे करिस्ता तिनी लोकांक. पट्ट्यो कडेन संभ्रमू अशी 9 म्हयने जावच्या कशी चैत्र म्हयने येता. चैत्र म्हयने म्हळ्यार कसं न्ही अगदीची वसंत आले उबार जावचे टायम तो. पट्ट्यो कडेन काय ना, झाडांक पट्ट्यो काय ना, सन्न पाल्ले चिगुरू फुटिल्ली दिसताची. आंब्या रुका कोट्यो चिगूर येवन सन्न आंब्या मीठ गेल्लो उरता आंबलीचे आनी कोयल तेजे बुसंगेन कुहू कुहू म्हूण पस सांगचे आनीक पक्षाले चिलचिलाटू अशी वातावरण एकदम अगदी खुशी ना एकदम शांत. लोकांक कुठे खुशी खुशी शे कसं की तांकां मेळत तशें भितर लोकांक म्हण खुशी उक्कून येता तशी. म्हणटा चैत्र म्हयनो येता 9 येता. 9 चैत्र 9 दिवस कौशल्या बाळान चल जाता. एक दास धांवन येवन दशरथ राया सांगता, महाराज कौशल्या राणी बाळान येवन चल्लो म्हणटा. ते आयकूच्याक दशरथाक इतलो खूश जाता की म्हळ्यार ते सांगच्याक शब्दच कमी पडटाचे. भारी खुशी ताका कसं करता. अरे म्हाका चल्ल जालो म्हणटा. नांतल्या वर्स उडल्या वर्स पांय राबना नेल्यार धांवता गेल्या वरी कौशल्या राणीले ते अरमने वचून पावता आनी वचून न्हू पळयता ते बाळान तिकांनी चेडलांनी करेल उरता. पळयता अगदी छंद चेडू श्यामल वर्ण अशे पळयता. पळयले तितलें काय भारी छंद उरता चेडू. पळय तितल्यान न्हू ताका पळय तितल्यान न्हू तशीच खुशीन तो येवन खूश पळता. हेर दिवस दशमी दिवस काय ना काही राणी बाळान येवन एक चल जाता. तेन्ना बी ती दास उरता मंतरा म्हणून ती धांवन येता. महाराज काही बाळान येवन चल्लो म्हणून सांगून नांदता ती बी. आनीक खुश जाता. अरे म्हगेल रामाक एक म्हण साथ दितारू म्हण आनीक तागेले भाव आयले न्हय म्हण हांव खुशीन काय थंय वता. थंय वचून काही पळयता चेडा पळयता. हे चेडू घरे जेवन भारी छंद उरता. हाका बी पण खुशी येता म्हगेल म्हाका 2 चेडूं जाले 2 चेले जाले म्हण. तशी हेर दिवस एकादशी ते जो सुमित्र बळान जाता ती आवडी जेवढी 2 चेले जाताच. तेन्ना तिकेल दासी येवन राय सांगताय राजेन सुमित्र बळान जेवण सुमित्रा महाराणी बळान जेवण 2 चेले म्हणून. ते आयकून बी राजा भारी खुश जाता. अरे देवा म्हाका एक बी चेडूं ना म्हणून इतलो वर्स म्हाका खंतीशी आशिल्ली. आतां म्हाका देवाला दय ना म्हालगडान आशिर्वाद ना एक न्हय म्हाका 4 चेले जाल्याची म्हण भारी खुश जाता. वता ते आवडी जेवढी चेडूं पळयता भारी खुशी वट्टू कडेन खुशी. अयोध्ये लोक कुठं काय ना एक म्हणे परबशी
म्हटलं काय ना पद सांगताची रस्त्यार येणू अनंताची नगार वाजून येणू अशी वाद्यघोष करताची भारी संभ्रमा वातावरण अयोध्ये भोरनं म्हटलं का खुशी होताची अशीच कडे 10 दिवस येताची बाळान त्यांनी ते परत भितर येवची म्हणून 11 दिवसा दिवस तशी 11 दिवसा दिवस बाळान ती चरडा कन हणगे तांगेले का मंगल स्नान करून हाडतात ना भितरी बाळा म्हणा ते सुटका हांतुले ना तसे 14 दिवस जाणं पडे ना म्हणा ते दिवस म्हणा एवढे चढवांक बी 10 दिवस जाणं 12 दिवस चौका ना तांगेल 12 दिवस जायना पडे ना म्हणा रामाला 14 दिवस ते चरडा एक दिवस त्याच्या री चरडा पाळण्या घालताची वसिष्ठ मुनी येताची चरडवा पळोवंक आशीर्वाद बी दिताची आणि म्हणताची फालगड चल्लो भारी चंदू हातपाय लांबवची चंद दवळे कमला नयन म्हणता पळय तशी दवळे तागेले चंद एक नाक चंद वांटा फुललेले असे म्हणता पळय फुलाचे पाकळे कशी सोंटल्यावर येता की तसे ते वांट गलो गाल अगदीची चंद्र चकोर म्हणाचे तसे तोंड भारी चंद चलते पळले रे जीवाक खुशी जावका त्यांना वसिष्ठ मुनी म्हणताची ह्याच्यात आपल्याला खुशी असता आलाद करा सागेल तोंड हक्का श्रीराम म्हणून आम्ही नाव दवऱ्या राम हे शब्द जगदीची मन हाका खुश हाडचे उत्तेजन आमगे मना दिवचे असे असे ताका हाका श्रीरामचंद्र म्हणून नाव दवऱ्या म्हण राम म्हणून पिता दुसरेचो गौरव जावन छंद भांगरा कलर सो ताका तबी रामावरी भारी छंदू तशीची भरत म्हणून नाव दवरताय आणि सुमित्रेचे बी छंद लक्ष्मण बीची गौरवची शत्रुघ्न बी गौरवची तांकां वसिष्ठ मुनी म्हणतात हाका मी शत्रू नाश करतल सस्व हे चेडू हाका शत्रुघ्न म्हणून नाव दवऱ्या म्हणतात शत्रुघ्न आणि तागेल्या बेगीनशे पयलीं जन्म येयले चल्ल्याका लक्ष्मण म्हणून नाव दवरतात तशीच लोकांक खुशी ओटू कडेन काय ना गोड शनिवंत तर आयु देवस्थानान तोटची दान देव कार्याक तागेले भंडारान तुला मस्त दुड्ड दिता देव कार्य करच्याक गरीब लोकां वांच्याक दुड्डू वस्त्र अशें ओट्टू कडेन खुशी खुशी. तर मंडळी तुमकां चॅनल आवडलं असल्यारी सबस्क्राईब कराची आणि नोटिफिकेशन बेल आयकन दबोवच्याक विसर नकाची ताजें तुमकां नवीन व्हिडिओज अपलोड जावच्याक तुमगेले येवंक पावता आणि लायक करचे विसर नकाची.